नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. माकडतापान आनीक एका बायलेचो गेलो जीव. 70 मावशी जयश्री गांवकार सोंपली. गांवांत बोवाळ, सरकाराक कांयच पडिल्लें ना. आमदार मारता बोवाळ. महापालिकेत बाबुशाची काँग्रेसीन बीजेपीची बंडखोरांनी लायली वाट. बाबुशाचे 4 गेले. बीजेपी सोडून बाबुशाकडेन गेले 3 आयले. दोगांकय 4 सिटांचो फटको. डिफेन्स एक्सपो वाल्यांक कारणां दाखय नोटीस धाडली ना जाल्यार बसतले उपासाक. नाकेरी बेतलांतल्या लोकांची शिटकावणी. पंचायत सरकाराचे सेटिंग, लोकांचो आरोप. आणि गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे पयले कॉर्पोरेट लीग सर्तींत खेळटले इशांत शर्मा, अमित मिश्रा आणि मुंबय इंडियन्साचे स्टार. सर्तीचें उक्तावण शुक्रारा सांजे. खबरो विस्तारान. माकडतापान आनीक एके बायलेचो जीव गेलो. 70 मावशीची जयश्री गांवकार माकडतापान सोंपली. ती 66 वर्सांची. माकडतापान आनीक एकल्याचो जीव घेतिल्ल्यान गांवांत बोवाळ पडला. गांवांत एक करून माकडतापान लोक मरत आसा. मात सरकाराक ताचें कांयच पडिल्लें ना म्हूण थंयचो आमदार विश्वजीत राणे तापलो. जयश्री सोंपले ती 7वी. माकडतापान 70 मावशीची जयश्री गांवकार ही बायल सोंपली. ती 66 वर्साची. पेशंट आमचे कडेन 2 तारखेक एडमीट जाली ती बाळगून आनी तिका इवन स्पेशल डॉक्टर येता जो फिजिशियन येता पळय ताणें बीन पळयल्लें आनी तिचे जे सिमटम्स जे आसा पळय ते इम्प्रूव जायनासले आनी ते इवन जे ब्लड कावंट्स म्हणून आसा जे आमचे टेस्ट करता पळय ते बीन तितूनय चेंजीस चड दाखयनासले म्हणून मागीर 7 तारखेक तिका रेफर केलें GMC. तशी KFD पॉझिटीव आयिल्ली आनी ती KFD केस म्हणूनच GMCन रेफर केल्ली. आनी काल इवनिंग सांजच्या वेळार तिका फीट मारून आयली आनी तेन्ना तिका कार्डियाक अरेस्ट जावन तिची डेथ जाली. म्हणजे डेथ KFD खातीरच जाली. आता तुमकां डॉक्टरांनी कितें सांगलां, कित्याक लागून ताप कसलो कितें सांगलां? खंय थिसर कांय ना. थिसर ती काल ही जाली न्हू, वांगडाच आमी तिका भायर काडली आनी घेवन येले. गांवचो लोक एकार एक मरता. मात माकडतापाचे सरकाराक मातूय पडिल्लें ना म्हूण थंयचो आमदार बोवाळ मारता. आमचो लोक मरता 70 आनी फुडल्या फावट आमी त्या बॉडीचे आमी अंतिम क्रिया करचे ना. आमी बॉडी घेवन 70चे 5 ते 10 हजार लोक आमी माननीय मंत्रीच्या घरा वचून आमी बसतले जो पर्यंत तेजे लक्षांत वचना की कितें आनी पावलां घेवंक जाय हे नियंत्रणान हाडपाक. आनी हांव एक वॉर्निंग दिवंक सोदता मिनिस्टराक की आमकां ग्रांटेड घेवं नाका 70च्या लोकांक. माकडतापान आतां मेरेन 7 लोकांचो जीव गेला. 70 पालीच्यान माकडताप सुरू जाल्लो. आतां मेरेन 131 दुयेंती मेळ्ळ्यात. 70तल्यान हे दुयेंस तालुको हुपून धारबांदोड्या मेरेन पावला. मात सरकार जाय तितलो सिरियस आशिल्लो दिसना. केन्ना म्हणटात माकडताप, मदींच म्हणटात जाणटेपण. माकडाक सरकारा कडेन उपाय ना तो ना. माकडतापाचेरूय सरकाराच्यो सध्या जाय तश्यो हालचाली दिसनात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पणजे महापालिका वेंचणुकेत बाबुशाची काँग्रेसीन जाल्यार बीजेपीची तांच्याच बंडखोरांनी वाट लायली. काँग्रेस नाशिल्ली जाल्यार बाबुश म्हणटा तशें तो 21 सीट काडपाचो आनी बीजेपीन तांचे बंडखोरांक व्यवस्थीत कडेक काडिल्ले जाल्यार तांचे 17 तरी सीट येवपाचे. बीजेपीच्या बंडखोरान 1 सीट वडयलो. 3 जाण बाबुशाच्या पॅनलाचेर रावन जिखले. बाबुशाक बीजेपी परस काँग्रेसीन चड त्रास केलो. काँग्रेसीन उमेदवार घाल्ल्यान बाबुशाचे उमेदवार थोड्याच मतांनी पडले. 4 सीट आयिल्ले जाल्यार बाबुश 21 सीट काडपाचो. काँग्रेसीक लागून पडिल्ले बाबुशाचे उमेदवार पळयात. वॉर्ड 12 मनोज पाटील 47 मतांनी पडलो. काँग्रेसीची मतां 87. वॉर्ड 16 हरेश कुंकळेकार 117 मतांनी पडलो. काँग्रेसीची मतां 137. वॉर्ड 25 सलील नाईक 29 मतांनी पडलो. काँग्रेसीची मतां 62. वॉर्ड 30 विविना नासनोडकार 33 मतांनी पडली. काँग्रेसीची मतां 57. बीजेपीचे बंडखोर बीजेपी आड रावले. तांकां लागून बीजेपीचो 1 सीट गेलो. तो सीट आयिल्लो जाल्यार बीजेपीचे 14 सीट जावपाचे. वॉर्ड 28 सुरेश चोपडेकार 50 मतांनी पडलो. तुषार तुळसकारान काडली 68 मतां. बीजेपीन तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान 6 उमेदवार पार्टी सोडून बाबुशाच्या पॅनलाक गेले. तातूंतले 3 उमेदवार बाबुशाच्या पॅनलाचेर जिखले. ना जाल्यार सध्याचे 13 बंडखोरांनी वडयल्लो 1 सीट आनी बाबुशाच्या पॅनलाचेर रावन वडयल्ले 3 उमेदवार धरल्यार
बीजेपीचे 17 सीट येवपाचे. वॉर्ड 7 राहुल लोटलीकार 80 मतांनी जिखलो. वॉर्ड 22 अस्मिता केरकार 6 मतांनी जिखली. वॉर्ड 23 मनीषा मणेरकार 171 मतांनी जिखली. महत्वाची गजाल म्हणल्यार ह्या वेंचणुकेन बीजेपीची 374 मतां कमी जाल्यात. मात काँग्रेसीन मतां फोडूनय बाबुशाची 634 मतां वाडली. पळयात 2011 आनी 2016तले बीजेपी आनी बाबुशाचे मतदार. एकंदर बाबुश आनी बीजेपी काँग्रेस आनी बंडखोर तितलेच बादले. मात फुडली विधानसभा वेंचणूक पळयल्यार तातले तातूंत बीजेपीक मातसो त्रास चड. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. डिफेन्स एक्सपो वाल्यांक कारणां दाखय नोटीस धाडली ना जाल्यार शुक्रारा उपासाक बसपाची शिटकावणी नाकेरी बेतलांतल्या लोकांनी दिल्या. ब्रेस्तारा बेतूल पंचायतींत सरपंच आनी सेक्रेटरी नाशिल्ल्यान लोकांनी क्लार्काक व्हरून निवेदन दिलें. लोकांनी पंचायती कडेनूच दीसभर उपासाक बसपाचें थारायलां. डिफेन्स एक्सपो प्रकरणांत पंचायत आनी सरकाराचें सेटिंग जालां म्हणून गांवच्या लोकांक दुबाव. सगळ्या लोकांनी मिटींग घेवन थारायले. ग्रामसभा मिटींग जाल्यार 6 तारखेर जाल्ली आनी आयज बसून पंचायतीन तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करूना म्हणून आज आमी पंचायतीन सेक्रेटरीक आनी पंचायत सरपंचा मेळपा आयिल्ले. पूण सेक्रेटरी ना आनी सरपंचय ना. थोडो लोक गेलो पोतून ना म्हणून. पूण आज लोकांनी डिसिजन घेतलां की आमी तांकां आज सांजची सुद्दां टायम दिला की तांणी ही शो कॉज नोटीस इश्यू करची. आनी इश्यू करना जाल्यार फालच्यान सकाळची 10 वरांचेसून लोक पंचायतीक हांगा स्ट्रायकाचेर बसतले. ग्रामसभेचे आमी डिसिजन घेतले की शो कॉज नोटीस इश्यू करपा म्हणून डिफेन्स एक्सपो. तेच भाशेन GIDCक आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे कोण काम करता ते. आमकां आयज सांजे पसून कांय जबाबदार पंचायतीचे मेळना. आमी सगळे आख्खो गांवचो लोक हांगा स्ट्रायका बसतले कित्याक आमी आतां सगळ्याचे बेजारल्या. सरकाराचेरय बेजार आयल्या आनी पंचायतीक संडेच्यान आज 4 दीस जाले. आयज पासून आमकां कांय जबाब मेळना. कित्याक मेळना तोय मेळना, रिजनूय मेळना, कित्याक लागून काडना ती कोण सांगपा ना. लोकांक बाळीच्या पुलाचो हुस्को. मोठ्यो मोठ्यो गाडयो वचून वचून खंय हो पूल फ्राक जाला. तो खंय 10 वर्सां पोन्नो. ताका वेरो गेल्यात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊ एक विराम.